नमस्कार, पोया सिटीग्राम खबरो। मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आणि उपनगराध्यक्ष शशिकांत परबार 13 नगरसेवकांचो अविश्वास ठराव। नगरसेवकांक खंय विश्वासान घेना, तांकां भ्रष्टाचाराचो दुबाव। आमदार मिलिंद आणि कार्लुसाचे कॅम्पाचे वाजला। I allegation केले पहिले against the chairperson British Council BJP join झाले त्यांना की on corruption आणि allegation आहे डायरेक्ट allegation केलेले allegation अजून ते chairperson काउंटर करू ना त्यांना काउंटर करतो आहे मला सांगता आणि कुठे इन्वॉल्व आहे म्हणजे करप्शन दाजी सालकर हा लविना सैफुल्ला खान सप्ताह टाइम जायंट वेला त्रास करपा दाजी सालकर सैफुल्ला इन्वॉल्व नाला तेका नाम सांगून दे बसल्यार 6 म्हयने जाले आनी कावन्सिलर जाल्यार 3.5 वर्सां जाली। 3.5 वर्सां भितर 3 वर्सां पयलीं ह्या MLAच्या अंडर एक कावन्सिल आसलें कालूस अल्टिमेटाच्या अंडर तेन्ना हेणे कितले डेव्हलपमेंट ह्या म्युन्सिपालिटीक केलें तें पळोवचें कांयच ना। आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर हांवें जितले पळय कामां स्टार्ट केल्या सगळे वार्डांनी ती पळोवची। हें जें डेव्हलपमेंट चल्लां हें तेज्यान पळोवपाक जायना म्हणून आयज हें नो कॉन्फिडन्स हाडला। तातूंत जे तांणी पॉयंट्स घाल्या तातूंत एकूय पॉयंट खरो ना। आमी 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमचो चेअरपर्सन क्रितेश गांवकारान चार्ज घेतिल्लो आमी तेन्ना पासून मेंटेन करीत आयल्या की हे कावन्सिल डेव्हलपमेंटा खातीर आसा आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या वास्कोकारांक वास्कोन डेव्हलपमेंट जाल्लें पळयलां। जे फाटले 3 वर्सां कांयच नाशिल्लें, जे वास्को एक ठप्प आशिल्लें ते ह्या 6 म्हयन्यांनी खंय तरी डेव्हलपमेंट स्टार्ट जाल्लें आनी म्हाका दिसता कोणाक तरी डेव्हलपमेंट नाका नाजाल्यार कोणाक तरी कसलो तरी एक इंटेंशन वेगळें इंटेंशन आसा आनी त्या इंटेंशनान ही नोटीस घाल्ली आसा चेअरपर्सनाचेर। 13 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन सायन केला। पयलींचो आमचो 12 ग्रूप आसलेलो जेन्ना दीपक नायक आमचो चेअरपर्सन आसलेलो तो आमी 6 म्हयने इंटॅक्ट दवरलो आनी आमचो एक ग्रूप असो आसलेलो की करप्शन ना, आमच्या ग्रुपान कोणूच करप्शन ना। आनी आतांचो ग्रूप आसलेलो पळय तेणी म्युन्सिपालिटीचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें हांगा। सगळे खंय वच तूं बिल्डर जावं कोण कितें बांदता जावं खंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें थंय पयलीं फिल्डींग लायताले ते। केपें नगरपालिकेन सॅनिटेशन टॅक्स आणि बाकीचे टॅक्स वाडयल्यात। बाजारकारांक कोत्र केला। पयलीं 340 रुपया टॅक्स आशिल्लो वाडोवन खंय 1000 केला। टॅक्स आशिल्लो तसो देंवोचो म्हूण मागणी। गेल्या वर्सा 330 रुपीज कित काडले आनी ह्या वर्सा 3270 रुपये काडले। किती जाले म्हणजे सॅनिटेशन फीजूय बी वाडयले आनी टॅक्साय फी वाडयले। सो वर्साभर आमी जोडटाय तें सगळें म्युन्सिपालिटी गव्हर्मेंटा दिलें जाल्यार आमी कितें खावपाचें। हय सो आतां आमकां सगळो देसपेस बीन कितें करून जातलो घराचें आहा मागीर फायरा हितून पयशे भरपाक जाय मागीर जावं सगळे हितून पयशे सगळे पयशे रोलिंग करूं जाय जाल्यार आमकां पयशे कितको उरतले कितको मार्केट पळय एक सायड मार्केटूय डावन आहा सो सगळे हेपारूय घालपाक जाय सगळें करूंक जाय जाल्यार हे भाशेन सगळे पयशे वर्सा भितर आमी कितें जोडटाय ते सगळें गव्हर्मेंटा खावयले जाल्यार आमगे कितकोन म्हणून आमगे देसपेस सुट्टलो। टोटल पयलीं कितले भरताले आनी आतां कितें भरता? पयलीं ऑलमोस्ट सगळे घराचे बून टॅक्साचे आनी सगळे म्हणून एक 3000 कमी जाताले आतां ते 5000 क्रॉस जाले ऑलमोस्ट 7000चे पावले। आतां तुमी म्युन्सिपालिटी कितें सांगलें बी तुमी? होय तेका सांगिलां आनी प्लस एक सांगिलां आज आमी थ्रू लायसन्साचे आमगे जॉब चलयताय लोक लायसन काडना आसतना ब्लॅकांनी आपणागे धंदो चलयताय आयज ती बरें आहाय आनी आमगेली तुम म्युन्सिपालिटी हायत रावताय। गव्हर्मेंटान प्रपोजल धाडलो पयलीं पासून की तुमी फीज घेवची म्हणून पूण आमी ती बसोवना ती अकस्मात आयज आमी ही मिटिंगे घातली लास्ट टायम आमी मिटिंगे घातली आनी सगळे कावन्सिलरान नोटीस धाडली आनी कावन्सिलर जे कोण येवपाक ते येयले कोरम जाली मिटींग घेतली आनी मिटिंगे ते आमी पास केली। जी कित्याक पास करपा पडलें गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान सगळी जी रेट वाडयल्या लायटीचे उदकाचे जे रेट आसा ती सगळी वाडयलेली आसा आनी म्युन्सिपालिटीक अशी परिस्थिती जाली कडेन आसा पगार घालपाक आमचे फुड्यान पयशे आसना आनी प्रेस मागीर मिडिया रोखडीच 8 दीस जर लेट जालो रोखडीच पेपरार येता केपें म्युन्सिपालिटी कडेन पगार घालपाक पयशे ना। मडगांवां अपना बाजारा फाटल्यान सिवेज उक्त्यार व्हांवत आसा। सिवेज खात्याक कागाळी करून जाल्यो कांयच एक्शन ना म्हूण थळावे बेजार। थंय कांय शॉपांय आसात गिरायक खंय पांय दवरूंक विट्टात। हे आता फाटल्या बेरेस्तारच्यान जाला
बेरेस्तारच्यान जालां आमी कंप्लेन शेनवारा दिल्ली ते येतात फक्त पळयतात आनी वतात फक्त लेबर येतात तेंचे आनी पळयतात ओपन करतात ते फुडले डक्ट ओपन करतात पळयतात वतात आजू येयल्ले आजू परत ओपन करून गेल्या आनी आमचें काम न्ही म्हणटा तें जायकाचें काम आतां जायकाचो कॉन्टॅक्ट नंबर काय ना हेजेर ऑनलायन पयल्यारू काय ना तो ऑफिसान कॉन्टॅक्टूय केल्या कोण हें करनात आतां मागीर येता म्हणून गेल्या आतां पळोवया केन्ना येता ते आतां सामकें आमकां तर हांगा रावपा येना शॉपां बंद करून बसचें पडटा अजून कोण येईल ना ते रिपेर करपाक ना रिपेर करप फक्त ते लेबर येतात ते ओपन करतात पळयतात चेंबर आनी वतात आनी आज म्हाका सांगता ते हॉटेलांनी डायरेक्ट कनेक्शन दिलां म्हणून प्रॉब्लेम जाता म्हणून ताका ग्रीस ट्रेनर बसोवना खंय हॉटेलांनी इतलें आनी आतां पळोवया येता म्हणून गेल्या कितें करता तें पळोवया फुडें घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. कृषी विज्ञान केंद्र आणि ICRन वाळपय नगरगांव शेतकारांक खासा कार्यावळ दवरिल्ली. शेतकारांचे इश्यू सोडोवंक खंय ICARची टीम वावुरतली. Me and my team to see what is the performance of Coastal Agricultural Research Institute Center of ICR in Goa. And for last 3 to 5 years, what kind of research they have done. One of our agenda and purpose was to interact with the local farmers to see how Krishi Vigyan Kendras and ICAR Institute is serving for the cause of local farmers. And that was the reason why Dr. Chakurkar, the secretary, director of ICAR CCRI Institute, he arranged for this, and with the help of KVK, we thought that we should meet the local farmers, irrespective of girls, boys, ladies and men, and we wanted to know whether the ICAR research, its effect has really reached the farmers. नगरगाव विलेजान एक वर्सातून काम करत आसा ते एक्चुअली हे आयिल्ली आसा टीम आसा QRT म्हणून आमचे कितें प्रोग्राम कितें चालू आसा न्ही ते इम्प्लिमेंटेशन कशी चल्ल्या तागेले एक्चुअली तांकां शेतकाराच्याकडून म्हायती जाय आसली ताका लागून मेनली ते तुमचे बरोबर आनी संभाशणां करून दे हॅव टेकन सम इनपुट्स ते आमी तेच प्रकार आमी फुडले ते सगळे प्रोग्राम आसा न्ही ते आमी फुडें व्हरपाचे आमचे तयारी आसा हेच मेन उद्देश हेच जाल्ले आसा. 28 एप्रिलाक रवींद्र भवन आणि म्युझिक माफिया विश्व कोंकणी दीस मनयतात. लेखक दामोदर मावज्याचो सत्कार जातलो. या वर्साक विश्व कोंकणी दीस परतून एकदा आमी मोठ्या दबाज्यान मनयतात. वा एक्चुअली ही कार्यावळ थारिल्ली आमची 9 एप्रिलाक जो खरो विश्व कोंकणी दीस म्हणून मनयतात शेणै गोंय बाबाचो दीस आनी तो आमी विश्व कोंकणी दीस म्हणून मनयतात. पण इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्ल्यान आनीक आमकां इलेक्शन कमिशनाचे अप्रुवल फॉर द प्रोग्राम्स मेळपाक मातसो उशीर जाल्ल्यान हो कार्यक्रम मातसो उशिरा जाता आनी ताजे नंतर हो दीस आमी ठरयलो की 28 एप्रिलाक ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटात. गेल्ल्या वर्सा तुमकां खबर आसा ह्या कार्यावळीक संपूर्ण 4-5 वर्सां जाली ही कार्यावळ घडयता आमी रवींद्र भवना भितर म्युझिक माफिया आनी रवींद्र भवन सांगातात. आनी गेल्ल्या वर्साक गोंयची गायक फामाद भारतीय गायक म्हणपा येता आमकां बाय लॉर्ना आनी त्याच बरोबर पद्मभूषण श्री लक्ष्मण पै हांचो भोवमान आमी गेल्ल्या वर्सा घडोवन हाडिल्लो. ह्या वर्साक विश्व कोंकणी दिसाच्या निमतान भारतीय साहित्यकार दामोदर मावजो जांची नामना संपूर्ण देशा भितर आसा. ऑफकोर्स ते बाकीच्याय बी कांय कारणां लागून गाजल्यात तांकां तांकां सद्या पुलीस सेक्युरिटी आसा बिकॉज ही वॉज वन अमंग द लिस्ट जांकां फाटीं खूब रायटरांची जी हत्या जाली तातूंत भितर लिस्टा भितर तांचेंय बी एक नांव मेळ्ळें म्हणून तांकां सद्याक सरकारान सिक्युरिटी दिल्ली आसा. सो ते भारतीय साहित्यकार दामोदर बाब मावजो हांचो भोवमान घडोवन हाडटले आनी तो भोवमान घडोवपाक तांच्याच तांकीचे जांकां सरस्वती सन्मानान भोवमानीत केला. आता सरस्वती सन्मान साहित्यातलो
वो ज्ञानपिठा पाठोपाठ जो सन्मान आसा, ज्ञानपीठ म्हणटात आमी की सगळ्यांच्या व्हडलो सन्मान साहित्यांतलो, आनी ताचे फाटोफाट सरस्वती सन्मान. सो गोंयचे नामनेचे लेखक महाबळेश्वर सैल हे त्या सरस्वती सन्मानान सन्मानीत जाल्ले आसात आनी तांच्या हस्तुकी हो सत्कार आमी घडोवन हाडटले दामोदर मावजो हांचो. इस्टर जालो काय पाद्री गावागावांनी वचून पवित्र उदकान क्रिस्तावांचे घरांचे शुद्धीकरण करतात. काल फातोड्ड्या शुद्धीकरण जाले. सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळ्या. पळयत रावात प्रुडंट. फॉलो करात प्रुडंट.